तुगे लांब येईल न्हय म्हाका म्हणली व्हंकलेक 2 लायक कापड घेवन दवरला पळोवचें यो म्हणून तिकपाक गोतना न्हय राम राय म्हणून सोयरीक नाक म्हणलें हांव मस्त खुशीर आसा रामराय मामू वर्डिक येवपालो हांव काल रामराय मामाला निमगून शिलाक देवन गम्मत भोवन येयलो बाबा तुका स्टँड अपचे विषय कसा म्हणून सांगता हांव मिगेल जुट्टू त्या रामराय मामाला हाता आसना आता ताण घालाल कंडिशन पुरा अप्पका त्या शिलाक खातीर हांव अप्पुकाची जाता कसं ना मा बाकी लुदारे असं प्लॉट करणी नुत पड गो शाण घाणिके शाण कितले श्रेष्ठ कितले महत्वस म्हणून तुका गोतस वे तू काही गेले गो देवा हांव मिगेले फेवरेट प्लेस अस थंय एक लायक चिक्कू रोप अस कितली वेळा आपयला आनी काय येनी लाईफ लाँग हाक राखचे जाल म्हाका राखून राखून सुकून गेली हागेल हे एक हॅबिट चेंज करका म्हाका येऊ आजी शिकयता पूजा पूजा सॉरी 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 पूजा सॉरी सॉरी पूजा सॉरी पूजा सॉरी सॉरी पूजा पूजा सॉरी पूजा सॉरी आज ट्रॅफिक वर आशिल्ले सॉरी पूजा तुगेल कांय पुणी रेडी असता आन्सर एक ट्राफिक एक मीटिंग एक हे एक ते नाई बाला डोंकू म्हणता पळय तशी सॉरी पूजा सॉरी टाइम मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट लाईफ ಅಂತ ಗೊತ್ತಸ್ ಮಕ್ಕ ಗಲರ ಆನಿ ಹಾವ್ ತशी करना सॉरी ಅವಸ್ರೆ पुरा सोडिगो पूजा आता हांव तुके कोडे हग्ग दिव का कसं लागतस मिगे अम्माक त्या दिवस पाया दुख जालेल्या वेळार तू वचून हेल्प केलं नव्हे तुगेल पुरा काम सोडून गेलं नव्हे ताजे खातीर मस्त थँक्स पूजा कसन रे दीपक थँक्स सांगतो सर तुगेला मग विंगडवे मका मिगेल अम्मावरी नाही वे तू थँक्स आणि पुरा सांगू नो मग विंगडशी फील करायतोस अयो पूजा तश पुरा लेक्कू नग्गो देवा त्या मोमेंटार मग कोणा कॉल करची म्हणून कोणी तू एक चमकले निमिंदले तुगेल थँक्स पुरा वय दीपक जलरी तुगेल अम्माक तू एक कॉल करून सांगता नव्हे तू मक कॉल केले वरीची तुगेल अम्माक एक कॉल करून सांगची नाही वे तांक मक पळोवन शॉक तांगेल रिएक्शन पळोवन मक मते हुंजल्ले तानी मक एक्सपेक्ट करनी तानी मस्त एक नमूनशी करताशील दीपक तांक इंके अनकम्फर्टेबल जल दिसता मक पळोवन तू तश पुरा लेक्कू नग्गो पूजा अम्मा नेचर ಗೊತ್ತಸ್ नव्ह तुका कितले वेळा सांगचे ते पुरा सोडी आता अम्मा कशी अस पाय कशी अस अम्माले अम्मा तरामस अन्न डॉक्टरला नी ओर नळला पाया ट्रीटमेंट आणि दत्तास वैवे असो ಹೋಗಿ ಹುಷಾರ್ ಜಲ್ಲ ಪೂರ್ತಾನಿ ಜಲ ದೀಪಕ್ ತಂಗ್ ಮಕ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ रे मम्मीक जायना त्यांची टेन्शन तुका मग कसन इष्टस मग कसन जायना त्या गोत ना तू तू हॉलिडेक मक जाऊच की मम्मीक जाऊची त्यांची डाऊट येतस मग कसा दीपक तश म्हणतो वर्डीक जेव चल्लनी चल्ली जल्लरी ते दोन कुटुंबाच कमिटमेंट नव तशावन मगची के टेन्शन रे पाय तुगेल घरा येऊन रपका नव हवे तुक्क मॅनेज करच भारी सुलभ सोडी सुलभ ಒಳ್ಳೆ सांगत पळे रंद आपण इकडचे शिकले नव्हतो मक्का नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन चायनीज डिश म्हळ्यार मस्त इष्ट गो मक्का मग ते इटालियन फ्रेंच म्हळ्यार आय जीव आता पळे उलयतना तोंड उद्द येतस ते पुरं तू शिकू का करू का कसा ने तुक्का कुक्क जाय म्हण जाल्यार कंचे चेफाक लायक करून अडीक कोण आशिल्लो नव्हे म्हाका कसा लायक अडी जातो सा पळे दीपक आता सांगतो सा म्हाका शीत दाळ आणि मॅगी सोळा आणि कसं नाही आना तू कितली पुरा इष्ट म्हण जाल्यार तूची शीक रे हांव खाता तू खाऊन 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 जाल्ली पळे आणि हा बिनी कोर गले रे काय ना भीमसेन शिदत तू तशी कसाला म्हणश तू बारी स्लिम अँड ट्रिम जावनो जिम बॉडी अस पळतो गेलाय नाही गो पुन्हा गो तू सीत आणि डाळ खाऊन अशस आणि हाव केलेल खाऊन घेऊन आणि कशी दत्ता बा मला टेन्शन मग सांगतो पळे बारी कोण घालतशी मका उरलंय ना बस सॉरी गो पुन्हा गो तू गेलो हांव मरे कुकिंग करता तू मरे शिक हांव मरे शिकता ಒಟ್ಟು मेळणं कुकिंग करूया लायक आणि टेन्शन कोर नको तू केलेल पुरा खाता
काल नंतर ग ती कसं की ते देवाक गत कुकिंगा विषय येऊ मागीर पळया फर्स्ट तू तुगेल मम्मी आणि डॅडी कन्विन्स करची पळ अयो आणि कन्व्हिन्स करची काय ना गो पैर मम्मीन तुगेल हेल्प इन नेचर पळोवन घेऊन मस्त खुश जाली आय एम शुअर आणि ती नाक म्हणून खंडित काही सांगना आणि वग्गी आमगेले पे 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 ओसरा त्याकडे ओचायो एक लायक चिक्कू रो बस लायक सवाटस हा आणि दीपकांत थई बैसून उरलोच ए रामा अयो देवा त्या चिक्कुरू का मुळा गो पूजा ಎತ್ತಲ್ ವತ್ತಲ್ ಜನ್ ಕಿತ್ಲು ಜನ್ ತುಮಕು ಪಳೈತಾ ಕಿತ್ಕಿ अयो मिगेल गुर्तु कोणा असा महांगा तेव्हा जरस पळाय डॉल चिम्मी कोण दूध पितके लोक कोणाक एक कळना म्हणून तसल वेलावर जल तू गेली अनेक कसं म्हणलं रे मोईन माईल तसल्या एकल्यान पळयल्या पूर तुमका गांभर विरकायतली अयो ती एक मोहीम माई ती गेले एक दिसाक 10 पटी नाव काणा झालं तुक नीद पणा तुमगेले एक जोडी विक्रम बेताळशी मस्त तेक हलक कर न गो मोईन माई एकटू तिगेले पावलेचे एक साइड मात्र तुका ಗೊತ್ತಸ तिगेले अनेक तुका कसन म्हणून ಗೊತ್ತಾ ती पळय दुर्बळ्यांक तिगेल हाता तुकून दुड्डू गानु सोयरिकानी कोण हेल्प करता एक दोन चेडवा शिक्षक हेल्प करता त्या पर तुक विषय ಗೊತ್ತस की पापाच्याला पुरा ती दुड्डू घ्या ना कळवे तिगेल हाता तुकून जलरी घालता कोणाला हेरळ अस पळय तांगेले ती घेता कसला म्हणरी तिगेले जीवन वचका वही नवे जाय तमा दीपक ಒಟ್ಟು गेले ही गेले सांगिले चुकी झालं आणि मग सांगाई ना गेला पूर दलाज ऑफिस अंतू मस्त टायर्ड झालं दीपक कसं नाही ऑफिसा मस्त स्ट्रेस आशिल्लो आज ऑफिस अंतू मीटिंग आशिल्ले बॅक टू बॅक 3 मीटिंग आशिल्ले तशी मस्त टायर्ड झाला आजी तुगेल तोंड पळयला रे मಕ್ಕಳ್ತಾ ಸುಕ್ಕೂನ ತಣಸಿ ಜಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲೋ तुक नेस्कॅफे जेव कोर्न हाडकावे देवा नक मम्मी तू कॉफी आणि कसं नाही करची नका ऑफिस अंत ज्यूस पिऊन येईल हा म्हणल्यावर तुगेल पाय दुःख कशी असतात डॉक्टरांनी सांगितलं ट्रीटमेंट आणि करतच ना टॅबलेट आणि घेतच ना टॅबलेट घेतरी मस्त ऊन हेसरे देवा असो आता तुषारच ना दुखी उणेस ना आणि नाक ना तील पुरा कोरो वचू नका ती असनो गंगम्मा करत ना घरा काम तू त्या पुरा कसले घेऊन बसशे 2 वेळा दल्ला मग त्यांची पायक आणि 3 वेळा दल्लारी ट्रीटमेंट करू मस्त कष्ट दत्ता चिके सांगील ऐकव तू कसं ना मग सांचेली म्हणलेतले हे पुरा पुसूचक वैरणी चोडूक तुक्वरे दुखी मग टेन्शन अन्नावर टेन्शन पहिल्या इन्सिडेंट दत्ताना आम्ही घरावरे नाशिनी पूजने काही निमित्त झालं ती कंकी बिझी आशिली कंकी फंक्शन आवच्ची आशिली पाप तीन एक येऊन पडेल निमित्त झालं तीन एक फर्स्ट एड केली निमित्त तू अशी आराम झाली त्या मोमेंटा कितलं टेन्शन जाल म्हाका कोणा सांगची म्हणून कळणी पूजाने काही निमित्त झालं पूजान त्या एक सिच्युएशन हँडल केलंय ती गेले व्हड उपकार वही वे तिगेल कसं व्हड उपकारू तिगेल जाग्यार कोण आशिल जाल्यार तेच करचे आशिल ना मानवीयते म्हणची ताकाची त्या काय व्हड विषय नाही तुगेल व्हडले पूजा आले उपकार आणि पुरा अम्मा कसले तू अशी पुरं उलयता तीन आयलेल्या व्हड ग्रॅटिट्यूड दाखवत सोड कसन तू गेल हे ग्रॅटिट्यूड आणि पूजा कर त्यामुळे हा असरा मात तिगाली ग्रॅटिट्यूड कर व्हडले उपकार तिगेल कोणे कर ना तिला आणि कसं नाही ती कोण सिंहासनार जेव बसकारा का की सोडता दीपक मग तू गेलं चिक्की उल्लोच आशिल रे कसं उलो का मम्मी सांग तुक सान चेरडू तुकून इतले होड जाऊताय हांव मस्त मोगार होड केला वय की नाही सांग वही मम्मी तुगेल अण्णान तू कसं नाही घेऊन देऊ नका म्हणून म्हणल्यार तुगेल अण्णा निप्पोनू हांव तू घेऊन दित असेल की ना सांग आणि तू जाऊचे पुढे मेगेल पोट्टा असतानाची 9 महिने हांव तुका मेगेल जिवा काही चड मोग करून होड केला देवा आणि
तू जेव्हा सानस्तान पडल्यारी तुक खंय जेव्हा लागले कसने जाल्ली म्हळ्यारी तुक कितले दुखतशील की ताजे 10 वंट्यान मागेल हृदया दुखतशील रे देवा. वही मम्मी वही अन्ना पशी चढ मोग तुची केलेल म्हाका आता त्या पर कसं रे त्या विषयी कितें सांगतास म्हळ्यारी आज अस्सल एक दीस आयला की जन्म दिलेला अवसूल उतरा एक मोल न जल्लामू लव 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 म्हणू तू मेगेल हृदया कितले दुख दितास गोत्तस की तुका. आणि म्हाकाय मस्त आशेस रे देवा तुगेले तुकेक लायक सोयरीक मेळका आणि मेगेल सून जातले अशी सुका तशी सुका त्या पुरा हांव सोपन पडत चू किंवा मेगेली सांग तू. हाँ मम्मी चूकी कसं नाही ना तू पूरा आश केलेल समझी मिगेर ऑर्डर के बगी पूरा तू लेकिन पूरा समझी दले तू चॉइस केलेल चिल्ली म्हाका इष्ट दायनी तू जी म्हळ्यार म्हाका मस्त इष्ट हांव तिगेलो टू लाईफ काडका म्हूण लेखला मिगेर जीवन संगाती तिची म्हूण घेवन हांव चूज केला. तू आनी अण्णान खुशेर आमकां आशीर्वाद दिवका. तुमगेल ओप्पीक आनी आशीर्वादा खातीरच आमी इतले दीस तुका हातपाय मारतासच. अम्मा तुका पूजा इतले वेळा मेळ्ळ्या तू इतले वेळा पळयल्या जाल्यार तुका ती कसले इश्ट जाताना. पूजा ಚೆಲ್ಲಿच्या अंगी जाल्यार आमगेल घरा सांगील ಚೆಲ್ಲಿ नाही रे ती तिणे ह्या घरा सून जावन येवचे म्हाका इष्ट ना ती नक्का नक्का आमकां नक्का ती ಚೆಲ್ಲಿ अवसूल उतरा एक चूर मोल दी रे चेरडा तुगेल चंगाक हांव सांगतास पळय तिणे जेव्हा सून जावन ह्या घरा आयली म्हण जाल्यार हांव 1 मिनिट ह्या घरा राबना घर सोडून वता. कसं मम्मी कसं सांगतास तू कसं सांगतास. हांव ओके जाल्ले म्हणून लेखिलेले तू पुरा समजाल म्हणून लेखिले आणि लास्ट मोमेंटार तू कसले अशी करतास. ती ಚೆಲ್ಲಿ आमकां नाका पळय तू म्हाका भास दिवका हांव सांगिलेची हांव पळयलेची लेवार्डीक कोण घेता म्हण तू म्हाका भास दिवका. कसले मम्मी तू अशी करतास कसले अशी करतास प्लीज मम्मी अशी करू नका. कसं सांगच्या हांव पूजाक म्हळ्यार खेळ वे मिगे लायफा क्वेश्चन नाही मे. तू कसं म्हणत की कसं उलयत की म्हाका गोतना जाल्यार मेगेल हे एक आम्हाला एक उत्तर चोलोन दी देवा. हांव तुगेले आजी ताई कसने निमगील हांवें हे एक उत्तर मात्र नाव निमगिलेले हे एक चोलोन दी म्हाका. प्लीज मम्मी प्लीज हांव पूजा सोडू मिगे लायफांत विंगड चली इमॅजिन करू जायना म्हाका. तुका पूजा सोडू विंगड इमॅजिन करू जायनातले री सोडी आणि एक काम करूयेत तुवें तुगेले लायफान तू अम्माका इमॅजिन कर नाका सोड सोडी नाही वे ती नाही वे हांव दोगांक एका सुका सांग म्हाका. ओ देवा असल एक दीस पुणूच खातीर तू वांचयल वे म्हाका आजी खातीर हे चल्ले हांव जन्म दिल्लेल वे ए देवा चे कसा करचे. प्लीज मम्मी प्लीज अंडरस्टँड कर मम्मी. मम्मी तशी पुरं सांगू नका मम्मी तू अशी पुरं सांगल्यार हांव कसं करचें अशी भाश आनी दिवन घेवन तू अशी पुरं सांगले रे तू आत्ता म्हाका भास दी म्हळ्यार हांव कसं करका मम्मी हांवें. अम्माल दोळे उद्द हाडोचे समूह चरडा हांव आजी ताई तुगेल्या कसने मागणी हे एक निमगीतास हे एक चोलोन दी देवा. हांव कसने सांगची जाल्यार तुगेल चंगा खातीर सांगची रे देवा. आजी ताई तुगेल विशय हर एक दीस हांव वायट लेखनी ती पूजा आमगेल घरा होंदवना रे ती ಚೆಲ್ಲಿ नक्का आमकां. प्लीज मम्मी प्लीज रो नाका मी गेली मी तुगेले दोळे उद्द येवंक नाका. जायत मम्मी जायत आतां हांव पूजा हॉर्डीक जावचें ना जिनोवें तू घर सोडूंच नाका. तुगेल तशी तू लेखील तशी दवर हांव पूजा हॉर्डीक जायना. तू हे म्हणटा बेजार कर नाका मना दुःख करून घेवं नाका. अम्मा दुःख दिलेलं पाप म्हाका नाका. जायत अम्मा बेजार कर नाका तू मिगेल खातीर तू रो नाका. तुका बेजार करूं म्हाका इश्ट ना. जायत तुगेल खातीर पूजा वरें सोडता. पूजाला एक पळय उलयलो मिगे लायफाचे अध्याय मुक्ताय करता तू कसं करता म्हणून आनी तुची सांग. आय एम सॉरी मम्मी मिगेल मी तू इतलें रडच नाका हांव तुका दुःख दिलेलें सॉरी. सॉरी मोणक देवा तुगेल कसने मिस्टेक ना आत होडणे
तू पूजाला उरलो न्हू ते कसं म्हणून पुराय समकरी म्हाका कांय बेजार ना तू मेगेले कुत्रा ऐकल नवे ताका एक मॉल दिली नवे तेची म्हाका मस्त खुशी रे देवा तू कसं नाही स्ट्रेस घेऊ नका पुराय समजता देवस देव सोड घालना देव होड जायत मम्मी म्हाका तर तितलं मात्ते दुखतस म्हळ्यारी मात्ते हॅमर घेऊन मारला वरी दत्तस हांव मात वचून रेस्ट घेता म्हाका रेस्ट जाय तुगेला हांव मागीर उलयतली वय वेचंडा रेस्ट जेव घेतोय तशेल्या वस त्या रुमा वचून निद्दे थोडे वेळ रेस्ट घेता हब्बा एक अध्याय मुक्ताय जाले आजीक फॉर एवर मेगेल चेरडाल खुशी खातीर हांव कसं जाय ते करता हांव ती पूजा राईट चॉईस नाही मेगेल चल्ल्या खातीर आत्ता आणि मस्त सोयरीक सोदूका पडले मस्त कडे पळोवका यो देवा मस्त प्रिपरेशन आसूं म्हाका न्ही पूजा हांव हे लायफर सिच्युएशन फेस करपाचीची पूजा पूरा विषय सांगच्याची तीन नाशी मिगेल जीवन इमॅजिन करू मस्त कष्ट जाता जाल्यार अम्मान पशी ऑड नाही म्हण दिसता सांग दखून मिगेल अम्मान मिगेल खातीर कितलं पुरो केला जाल्यार हांव अम्माक आतां मना दुःख दिवची समनाय देवा कसं नाही असो हे सिच्युएशन फेस करची धैर्य तूची दिवका म्हाका पूजेक आतां हांव त्या विशय सांगतरी ती कशी रिएक्ट करतकी हे विशय तूची पळोवन घेवका देवा मिगेले लायफान तशी पुरो कसले दत्तास की एक फोन करून पायत घेवचे सांगता ओ डील फोन हाय डी कसन रे हॅलो पूजा खंय असतो तू खंय आयलेली म्हळ्यार हांव प्रियाल घर कडेन आयलेली मिगेल फ्रेंड पूजा पूजा कसं नाही भारी गाय सोकर उलयतो सर खंय जॉगिंग जेव गेलेलो आहे तुगेल हार्टबीट हांगावर ऐकत सर की म्हाका फोन केला म्हणून तू कुशाला निवलो नका फाय सकाळी 6 घंटेक अंबाबावनी देवस्थानाला यो कसं लाक रे अंबाबावानी देवस्थानाक आमगेल खातीर पूज्य दवर घेतला हवाय तेव्हा सकाळी 6 घंट्याक हांव उठोच कष्ट रे तितलो गी हांव सिरियस जावन सांगतास फाय सकाळी 6 घंटेक देवस्थानाला यो होय ते भारी सिरियस जावन उलयतो सर कसन जल्दी कसाला भारी सिरियस असतो कसं नाही की ते म्हण निघू नका फाय सकाळ देवस्थानाला यो पुरा विषय थंय सांगता हांव तुका कसंडी अशी उलयला म्हाका रात्री न्हीद पडतवाय कसा विषय म्हण आता सांग नवाय पुरा विषय थंय सांगता हांव तुका जायत डी हांव 5-6 o'clock तुका मेळटा फाय सकाळ 6 o'clock यो म्हाका मेळटा म्हण बिनी सांगून येऊ नका पद्मीन माई लेगी तू टेन्शन काही घेऊ नका हा जायत आम्हाला कसं नाही सांगा ना प्रिया लोटो देवस्थाना होतोस म्हणून सांगता बाय सी यू टेक केअर अय्यो कसं विषय जाला बा पुरा समा आशिले आणि देवकी मायन कसं पुरा सांगली की म्हाका आतां धडधड सुर जाला नतला रे हाणे इतली सिरियस जावन आज तरी इतली उलयलें पळय न्ही हांवें उपास देवकी माईन कसं नाही सांगली की म्हणून हाण आत्ता सांगचे ना जेशिलोय आणि फाय तरी मग टेन्शन कसं पुरा जावचें आस की